कदंब महामंडळ खाजगी बसवाल्यांक सुखान जगपाक दिनात. कदंब महामंडळाचो एमडी कायद्यान वागता, पूण जनरल मॅनेजर संजय घाटे कदंबाची उदरगत करपाक शकलो ना आनी खाजगी बसवाल्या कडेनय बरे संबंद दवरपाक शकलो ना. देखून ताका काडून उडयले बगर महामंडळा कडेन कसल्योच उलोवण्यो जावप शक्य ना, सुदीप तामणकरान म्हटलां. सुदीप तामणकरान मिडियाक सांगलें, माझी बस नावाची स्कीम मंत्रिमंडळा कडल्यान मान्यता घेवन प्रमोद सावंतान काडल्या. असलेल्या रुटार आनी कदंबा घालून खाजगी बसवाल्यांक त्रास करून दवरल्यात. तुम्ही खाजगी बसवाले आमच्या गटा खाला येयात, ना जाल्यार तुम्ही सोंपतले अशें खंय तांकां कदंबावाले सांगतात. आयकात तामणकाराचे आरोप. आता जेन्ना सरकारान म्हणजे कदंबान जेन्ना ती माझी बस कितें तरी स्कीम काडल्या आनी सरकारान कॅबिनेट अप्रुवल घेवन ती अनाउन्स केल्या, तेन्नाच्यान खास करून फोंडा रुटाचेर इलिगल ऑपरेशन जे कदंबाचे ते वाडला. कालेच्यान एक पयली बस आसतना परत नवी बस स्टार्ट केल्या, आनीक 2-3 कडेन परत नव्या रुटांचेर बसी स्टार्ट केल्या. आनी मागीर ते बसकार आमचे जर विचारपाक गेले जाल्यार तांकां उत्तरां दिली वता कितें की तुमकां आमी सोंपोवपाक ह्यो सगळ्यो बसी स्टार्ट केल्या कदंबान, तेन्ना तुमी आमचे माझी बस स्किमा तेच्या अंडर सगळे जाण या म्हणून. आतां अशी जी पळय सगळी दादागिरी पळय चल्ल्या, एक्चुअली प्रत्येक फावटी कितें आसा, कदंबाक परमिटान आसतना गाडयो स्टार्ट करता. आयज जो एमडी आहा ह्या एमडीक खरेंच हांवें आतां बसकारांक सुद्दां सांगलां, ताका काय म्हणपाक सोदिना, कित्याक तो कायद्यान वागता. तेणी एक मेमोरंडम सुद्दां काडला कदंबाक की जी नवी बस स्टार्ट करतले पळय ती आमच्या वांगडा मिटींग करून स्टार्ट करप कदंबाची, जणू की झगडी जावपाची न्हू म्हणून. मागीर कार्लोस आल्मेदा जेन्ना कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन आसलो त्या वेळाचेर वत एमडी आनी कार्लोस आल्मेदा आनी निखिल देसाय डायरेक्टर यांच्यांनी मेळून कोऑर्डिनेशन कमिटी काडलेली की कदंबा आनी आमी सुरळीत चलचे म्हणून दोगांचे. आमी खंयच म्हणिना कदंबा बंद कर किंवा तेंचे विचार ना की आमच्यो बसी बंद कर म्हणून. आनी आमी म्हणटा कितें दोगांयनी मेळून सुरळीत हेचेर चलपाक जाय जाल्यार कोऑर्डिनेशन कमिटी जाय. म्हणून जो हो घाटे संजय घाटे पळय जी व्यक्ती हांगासर पळय बसयल्या हांगासर, हेणी आपल्या सर्विसीच्या टेन्युअरान एक दीस कदंबाकूय बरी फायद्यान हाडपाचो विचार करूंक ना आनी प्रायवेटान कडेन बरें रिलेशन दवरूंक ना. ह्यो सगळ्यो बसी बिशी चलता पळय जाल्यार तेच्या हेचेर आयज पळयता आमी एक्चुअली मुद्दम तेका हे करपाक गेल्ले गिराव घालपाक, पूण आयज तो ना हांगासर. तेका ती वेळाना गाडी दिल्या, कॉर्पोरेशनाच्या कुस्तार वर्रात भोंवता सगळे कडेन. आतां 78,000 सॅलरीचो आनी एडवर्टायजमेंट तेका काडला, 2 एक्सटेन्शनां सरकारान दिली. त्या घाटेचेर विश्वास दवरून आनी कितें गाडयो हे करप म्हणून हांवें आतां एमडीक तेच सांगलां की हे पळय ज्यो बसी पळय आहा त्यो बंद करा. तेणी म्हाका कितें सांगलां, एक रिप्रेझेंटेशन दी. ते नव्यान एक रिप्रेझेंटेशन फाल्यां किंवा परवा ताका दितलो हाडून किंवा सोमाराक दितलो, ते हाडून नव्यान दितलो. आनी सायमल्टेनियसली आमची जी मागणी आहा सरकारा कडेन की सरकारा कडेन म्हणजे कदंबा कडेन आमची मागणी कितें आहा की घाटेक काडल्याशिवाय म्हणटा तो पर्याय काय ना. मोटर व्हेकल ऍक्ट बरे तरेन चालीक लागतलो अशें दर एका मंत्र्याक तें खातें दिले उपरांत दिसतालें, पूण सगळ्यांनीच निरशेवणी केली. माझी बस स्किमी अंतर्गत खाजगी बसी सरकाराक चलोवपाक दिवपाकय कशेच तयार नात. कित्याक तें सुदीप सांगता. आयकात. आमी न्हू कितल्या तेंपान न्हू एक खोशी जाल्लेले. खोशी म्हणजे हांव सदांच कितें सांगतालो की सुदीन ढवळीकरान जेन्ना मंत्री आसलो पळय ट्रान्सपोर्टाचो तेन्ना न्हू तो मोटर व्हेकल ऍक्ट सुदीन ढवळीकरान फोंडोपेटयेन बंद करून दवरलेलो आनी चावी घट करून ते कुलपाक चावी काडून जानियांक बांदलेली. पण जेन्ना मोहीन गुदिनो पळयलो न्हू तेन्ना मागीर तो मोटर व्हेकल ऍक्ट भायर काडलो आनी आतां मोटर व्हेकल ऍक्टा प्रमाणे सगळ्यो गाडयो चलतल्यो अशी आमकां अपेक्षा आसली. पण मोहिनान तो व्हरोन आतां शशी कानोळकार म्हणून त्याच्या बोल्सान घाणांक दवरला. तो शशी कानोळकार हो टेलर आनी शशी कानोळकाराच्या बोल्सान दवरला आनी तो मोहिनान ताका आतां बट्टण लायला. म्हणून कितें आतां मोटर व्हेकल ऍक्ट म्हणटा तो आनीक हे करपाक तयार ना थंयचो, अशी परिस्थिती सगळी जाल्लेली आहा. ना माझी बस ती स्किमीक आमकां इंट्रस्टूय ना आनी आमी कोण बसी दिवपाचे ना. आतां तेच तुका सांगलें न्हू, 3,000 तर म्हयन्या दिसाक तर एक्सपेंडिचर धरलो. म्हणजे सगळो खर्च समजा अर्निंगांतल्यान काडलो. म्हणजे बस चलोवन समजा तेंच्यांनी ड्रायव्हर कंडक्टर डिझल सोडयले कदंबाच्या अंडर दिल्या उपरांत आनी बसकाराक एक तर दिसाक 3,000 तर ते दितले जाल्यार ते हेका आमच्या म्हयन्यांक 3 कोटी सुमार जाता, ती 31 कोटी जाता. पूण आमचो प्रश्न कितें हे वर्साक 31 कोटी जाता. म्हणटकीर हांगासर आमचो प्रश्न कितें आहा, 18 कोटी आमचे फ्युअल सबसिडीचे देणे आहा पळय सरकार प्रोविजन करपाक जाय ते दिवंक शकना. 2 कोटी इन्शुरन्स सबसिडीचे म्हणजे 20 कोटी जर दिवंक शकना, 31 कोटी सरकार आमकां दितले. म्हणून हे बसी आमच्यो चलयतले आनी निमाणे काडून थंय रस्त्यार खंय टायर बियर जल्ले काय काडून उडयतले आनी आमकां बिकेक पावयतले. निमाणे हा पळय जगता पळय ते आमकां खंय तरी भीक मागोंक लायतले
आणि कदाचित थोडे मागीर आमकां हांगाय बसचें पडत येवन भीक मागपाक मागीर. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो आणि ओमकार देशप्रभू.